जितलो ल्हानवीक तितलो व्हड. प्रवादी जेरेमियास असो देवाक शीण कोत्ता. सेवेचो इनाम मोन्नाची क्यास्त कितें. ताचें प्रवादीक काम ताच्या जुदे भावाक बरें लागना, त्याच पासत ते ताका मारूंक सोदतात. आयच्या वाजेलान जेजू आपल्याक जेरुसलेम कितें भोगचें पडटलें ताचे वयर आपल्या शिसांक सांगता. देवाच्या राजान देवाच्या उजव्याक आनी दाव्याक वचपाचें आमच्या हातांत ना, पूण देवान जशें एकल्याक निर्मिलां तें भोगूंकचो फावो तो इनाम तोच देवा आमकां दितलो. ह्या विस्वासान आमी जिवपाची गरज. देवा मुखार खरो व्हडलो मनीस म्हणल्यार सेवेचो मनीस ल्हानवीक मोनान दुसऱ्यांची सेवा कोत्तलो. सांत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर मारुया. बागीवन फ्रांसीस शावेरान नम्रताय आनी गोरिबाय पटकरून तो काळजीदार जालो. कोणाचीच आनी कसलीच भिरांत नासली, जावं चोरांची, जावं बुट्ट्या तारवाची, जावं वताची, पावसाची वो हिमाची. पयलो जापानाक आनी मागीर चीनाक वचो नाकाय म्हूण ताका आडायताले, पूण ताणें कोणाचेंच आयकलें ना. फाटीं फुडें सरोनासतना मागण्याच्या दोयऱ्यान ताणें आपलीं पावलां मारलीं. हिंच्याच अधिकाऱ्याच्या वो बोलवंत मनशांक तो भियेनासलोलो. ताचें जिवीत तांच्या हातांत आसलें लेगून जाल्यारय स्वताक उखलून दवरतालो. भावार्था पासत वो संवसारांतल्या पांयां तोळा मुस्तिल्ल्या गरिबां पासत वो ताणें भोंवती दिल्ल्या क्रिस्तांवां पासत. देव आमकां पवित्र जिवीत जिवंक उलो मारता. ह्या प्राचीन काळांत आमी देवाक कसलो जबाब दिवया? कोण भाशेन बापाची अपुरबायची आमच्यानूय जावंक जाता? कोण भाशेन जिविताचें पवित्रपण जोडून जेजू भाशेन मोहिमेंत पोरजोळीत लोकलोकीत आमच्यान जावंक जाता? आयज देवाच्या नेम कायद्यांची पवित्र सभेचे शिकवणेची बेपरवा केल्ल्या जावन खासगी जिवितांत वो समाजांत कितले अदृश्ट भितर सरला तें आमी पळयता. सैतानान तरेकवार भासांनी आमचेर आक्रमण केल्लें आसा. म्हणटच ह्या प्राचीन काळाच्या निमतान परत ह्यो म्हत्वाच्यो शिकवण्यो आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालुया. जेजून एकवडो येवन बापा सांगाता वेळ सारलो. आपल्या मिसावां आनी जिविता विशीं बापाची खुशी कितें ती तो शिकलो. आमच्याय जिवितांत आमचो मागण्याचो वो खासगी मागणें करूंक देवाक भेटोवंक एक खेरीत जागो गरजेचो. थंय जेजू भाशेन पवित्र आत्म्याक सांगाता घेवन बापा बरोबर वेळ सारुया. सांत जुजेबाजाक श्रीलंकेंत तरेकवार कश्टांक आनी हेर परिस्थितींक खांद मारचो पडलो तेन्ना जेजू सुर्याचो ताणें पोरजोळ आदार घेतलो. ताची देख घेवन जिविताच्या कश्टा खुर्सांक फुडो करूंक बापाचो आदार मागुया. तर ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना सेवेचें मोन मोगा दयेच्या कोन्यांनी आमी आपणावंक आनी दुसऱ्यांचे सेवेक आयती आसूंक आमकां कृपा मागुया.